जिवितातून सुरुदोनिया आमकां भुरग्यांक तूं वाट दाखय तुज्या राज्यान व्हरून पावय कोडोक दोनिया जिवितातून सुरुदोनिया आमकां भुरग्यांक तूं वाट दाखय तुज्या राज्यान व्हरून पावय सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसली तुमकां देवाचो तुमकां करपा दिवं मायमोगाचो विकाराच्या दिसाच्या बलिदानान आज गिरीक भाशेन आमी मीस पेटयता रियोना फातिमा गामा आपल्या जल्माचो दीस मनयता तशेंच दुसरे दिसा आमी पेटयता फ्रांसिस्को सिल्वेरा सोंपलेल्या फ्रांसिस्को सिल्वेरा सासणाचो विसव घेवन म्हणून आमी ह्या दिसान मागता आज गिरीक भाशेन आमी मागता पियादाद बार्बोसा आपले बरे भलायके खातीर मागता तशेंच एग्नेलो फेर्नांडीस आपल्या जल्माचो दीस मनयता
Regina Moody, Edward Dias and Tommy, Alto Daboli, John Cruz and Tommy, यांच्या भावनांची देवाचा आशीर्वाद करून कृपाशील त्यांची प्रतिमा. संस्कृत आमची मान्यता ऐकून आम्ही देवाला आमका कृपाशीलता आणि सांभाळून व्यवसायाच्या बद्दल बापाची आणि मुलाची आणि कोणी करायची आमच्या सुन्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवाचं मोह आणि कोणी काढण्याचे मोह तुमची सवय असो. तुम्ही या संसाराची अशी जी स्वास आमकां शिकयता संसार फकत मनीस करून आणि फायदो काडून आमकां शिकयता. आमी ह्या संवसारांत जियेता आसतना बरेपणान शांतीकायेन आनी खालतीकायेन जीव आमकां जेसू मारता तेन्ना ही भाशेन आमच्या जिवितांत कधी आमी देवाच्या भोवपाक खातीर ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमकां कृपा आनी बळ मागून घेतल्या आनी पवित्र रितीन फावो ती मागून तुमचे खातीर तुम्ही स्वाधीन आमच्या पात्रांची करून सुखी करूया. चालून सांगता मनाची तुन तळवून चल वाईट विचारून आणि बरेच आम्ही जायते पातळ केल्या ओ म्हजो बोड ह्या पासत पडून सदांचा मुळे सगळ्या देवतांनी बाबा आणि तुका पाव करून म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनोदी प्रार्थून मागता. देव आमची काकूत करू आणि आमची पातकां वचून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थूया. सासणाच्या देवा आमच्या मुगा बाबा पवित्र स्थानाच्या नव्या सर्वांभोवती सगळीचे जिवीत तुवें आमकां दिलें आनी तुजे मुखार आमकां प्रमाणीत करून अमोल जीण जोडूंक आमकां तांक दिली. तुज्या आदाराक आतां संपूर्ण मोहिमेक आमी पावोशी करूं ह्या मागता आमच्या सुन्याच्या पुता जेसू क्रिस्तावरून दोन तुमच्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणात जियेतात राजून चलयता सासवांच्या ससला. दोन भुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. सिरिया आनी सिलिसियातान पावलो देर्बेक आनी उपरांत लिस्त्रेक गेलो. थंय तिमोथ नांवाचो एक शीस आसलो. ताची आवय बावार्थाक वेंग मारलेली जुदेव बायल आसली, पूण ताचो बापूय ग्रीक. लिस्त्रेंत आनी इकोनियेंत मात बावार्थी बाबा भयणी तांचें बरें उलयतालीं. पावलोन ताका आपोवन बरोबर व्हरूंक येवजिलें. थंय जियेतल्या जुदेवां पासत तांणी तांची सुनोत केली, कित्याक ताचो बापूय ग्रीक म्हूण सगळीं जाणां आसलीं. शारान शार भोंवतना जेरुजाल्याक दोन दुतांनी आनी जाणट्यांनी
थाराव घेतले तांची खबर तांणी तांकां दिली आनी ते पाळूंक जाय म्हूण सांगलें. हे भाशेन पवित्र सभा अदीक आनी अदीक भावार्थान मजबूत जाल्यो आनी दिसान दीस तांच्यो संख्या वाडोन गेल्यो. देवाचें उतर आजयेन परगट करूंक पवित्र आत्म्यान तांकां आडवाल्ले देखून फ्रिजिये आनी गालिसिया प्रांतांनी भोंवले. मिसियेचे शिमेर पावले तेन्ना ती उतरून बिथेनियेंत वचूंक तांणी चिंतलें. पूण जेजूच्या आत्म्यान अशें करूंक तांकां मना केलें. म्हणटच मिसियेंतल्यान भोंवून ते त्रोसाक गेले आनी एके राती पावलूक एका दर्शन मेळ्ळें. मासिदोनियेचो एक मनीस थंय उबो आसलोलो ताका दिश्टी पडलो. तो ताचे लागीं अशें मागतालो, मासिदोनियेक येवन आमकां आदार दी. हें दर्शन पळयले उपरांत रोखडोच मासिदोनियेक वचूंक आमी बंदोबस्त केली, कारण तांकां शुभ वर्तमान परगटूंक देव आमकां आपयता म्हूण आमकां ठावें जालें. देवाचें उतर. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सगळे प्रितुमे सर्वेस्पराक ताळयो पेट आनंदान. सगळीं बरोबर म्हणुया. सगळे प्रितुमे सर्वेस्पराक ताळयो पेट आनंदान. सर्वेस्पराची सेवा करात, आनंदान ताची भक्ती करात. सोडगितां गावून भितर सरात, संतोशान येयात देवा मुखार. आमचो जबाब. सगळे प्रितुमे सर्वेस्पराक ताळयो पेट आनंदान. सर्वेस्पर आमचो एकलोच रोचणार, तो आमचो बापूय तो सांबाळणार. विस्वासान याद कर ताचे मुखार, आमा सोमेस्तांक तो घेवंक रावता. आमचो जबाब. सगळे प्रितुमे सर्वेस्पराक ताळयो पेट आनंदान. तो गोवली आमी ताच्यो शेलयो मोयपासान चोरून सांबाळलोल्यो. ताचे मुखार या, तो आमचो देव, आमी ताचो लोक, ताची पोरजा. आमचो जबाब. सगळे प्रितुमे सर्वेस्पराक ताळयो पेट आनंदान. आमचो सर्वेस्पर कितलो बरो, ताचो माये मोग सासणाक उरतलो. ताच्या उतराचेर विस्वास आमचो, पिणकेचे पिणकेन तो विस्वाशी. आमचो जबाब. सगळे प्रितुमे सर्वेस्पराक ताळयो पेट आनंदान. उद्गाराक सगळीं उबे रावया. हालेलुया, 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 हालेलुया. क्रिस्ता बरोबर तुमी पुनर्जीवन जाल्यात म्हणटच स्वर्गींच्या वस्तूंचे जावं दी तुमचे अंतरेक. थंय स्वर्गार क्रिस्त देवाच्या उजव्या हाताक बसलोलो आसा. सर्वेस्पर तुमचे सगळे असो, तुमचे सगळे असो. जुआंव परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सगळ्यांक. जेजू आपल्या शिसांत म्हणले, संवसार तुमकां जळटा जाल्यार तुमकां जोडचे आदी तो म्हाका जळटा म्हूण जाणूंक जाय. तुमी संवसाराचे न्हय,
हांवें तुमकां संवसारांतले वेंचून काडल्यार देखून संवसार तुमकां सोडटा. चाकूर आपल्या दोनया परस व्हड न्हय अशें हांवें तुमकां सांगलां म्हूण उगलास उरा. ताणी म्हाका धुमाडो दिला जाल्यार ती तुमकांय धुमाडो दितली. ताणी म्हजें उतर सांबाळ्ळा जाल्यार तुमचें सांबाळटली. पूण हें सगळें म्हजे पासून ती तुमकां करतली, कित्याक जाणें म्हाका पाठयला ताका ती वळखना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्ता. आठवेंत जाता ते तुमी पळयतात आमचो एक मायक एक सिस्टम आमचो सारको चलना. आनी सिस्टम जेन्ना चलना तेन्ना आमकां जायत्यो आडखळ्यो जातात. कित्याक आमी जेन्ना उचारता तें दुसऱ्यांक आयकूंक गरजेचें. आनी देवाचें उतर आज करता आसतना कांय बरीं उतरां जेजू आमकां सांगता. तुमी संवसाराचे न्हय, हांवें तुमकां संवसारांतले वेंचून काडला. संवसाराचेर आमी नदर जेन्ना जेजू म्हणटा संवसारांतले न्हय, म्हणजे संवसार आमकां कितें दिता? व्हडपण दिता, एकामेकाक चिड्डून मारून उडोवप, नांव हाडून, पदवी घेवून, रेस्काय सांबाळून, हें संवसाराचें मोग. जेजू आमकां कितें सांगता? खालतिकाय आपणावन, दुसऱ्यांची सेवा करून, गरिबांचो हुस्को धरून, रस्त्याचे देगेक आसलेल्याक आमी आसरो दिवप. हें जावन आसा तत्वां आमकां जेजू आपल्या शिकोवपाक दिता. संवसार आमकां जळटलो अशें जेजू आमकां आज पयलोच शिरूक करता. कित्याक सांगता काय? कित्याक संवसार ताका ह्या संवसारांत जेन्ना बापान धाडलो, संवसारांत बरे तरेन ताका घेवंक ना. ताका एके भाशेन भायर आयलो, ताका एके भाशेन तिकोवन केलो. देवाच्या पुताक संवसारान मानून घेवंक ना. खुसार एक चोराचें मरण ताका फावो केलें. संवसार जर ताका जळ्ळो जाल्यार आपल्या शिसाक आनी भोव करून आपल्या पाटलावदारांक ह्या आव्हानाक तयार रावंक जेजू आमकां उलयता. कसलें आव्हान? संवसारांत किरीत भाशेन आमकां सगळो काळूक दिश्टी पडटा. संवसारांत आमकां एकामेकाचो द्वेश जाता तो दिश्टी पडटा. जेजू आमकां स्वता पोरमोणें चलोवंक आपयता. पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान बरोवन आमचें जिवीत बरे तरेन आमी सारूंक सर्गीचें राज जळोवंक आमकां उलो मारता. आनी कांय बरे उतरां म्हणटा, ताणी म्हाका धुमाडो दिलो जाल्यार ती तुमकांय धुमाडो दितली. ताणी म्हजें उतर सांबाळ्ळां जाल्यार तुमचेंय सांबाळटली. कांय बरें आमकां एक आव्हान जेजू दिता. जो मनीस आपलें उतर सांबाळटलो तो मनांतान आपली बदलणी करतलो. जो मनीस देवाचें उतर सांबाळना जाल्यार तुमकांय तो येवकार दिवचो ना. आनी आमच्या दर एका जिवितांत वडटा आनी आमी हें जाता तें पळयता. देखीक म्हजो बदलो हांगातान दुसरे सुवातेक आसा. हांव ताबदली म्हणटा आमी, म्हणजे ह्या सुवातेसान दुसरे ट्रान्सफर आमी घेता. दुसरो येता ताका कसले नदरेन आमी पळयतले, दुर्बीण घालून पळयतल्या, म्हाका आनी ताका तुमी कंपेर करतल्यार हें आमचें मन जावचें ना. आमी सगळे खालतिकायेन देवाचो मनीस आमचे मुखार आसा, तो बरे तरेन आमकां देवाची सेवा दिता हें मानून घेवप. 5 वर्सां सेवा करतना हेंच हांवें पळयलें. आमी आतांच पळयता हांगासर सगळो गोड चलता. एकलो सोडून कोण मुखार ना. म्हाका कित्याक कळना करतलो फादर पिटर. आमचें धरण जाल्यार आमी खंय तरी चुकता. आमकां तो हुस्को आसत
म्हाका येवंक दिसतालें पूण तूं कोत्ता म्हूण हांव येवंक ना. दिसता तसल्यो वस्तू आमी करिना. आमचे मुखार दुसऱ्याची सेवा करूंक जेजू आयले. आमचे मुखार घालती काय म्हजो इगो सोडून दी, दुसऱ्यांचे सेवेक दान हें आमकां शिकयता. आमी सगळें करता देवसा. पयलें हांगासर आयले तेन्ना फ्रांसिसाक हांव सांगतालो तेच करूंक पयलीं, कित्याक आमकां दाखोवंक जाय दुसऱ्यांक आमी व्हडली भक्ती म्हूण आमी सारकी देवसांवाची मनशां. बाबा भयणीनो, तेच तर म्हज्या जिवितांत दिसती पडना जाल्यार अदरू बोड हांव दुसऱ्याच्या जिवितांत करता. फ्रांसिसाक तुमी दवरतात हांगासर आनी फ्रांसीस कितें करता, तुमच्या वावराक मिसळ जावन आपलो वावर मिसळ. कोणाचो गुन्यांव ताचो न्हय, तुमचो गुन्यांव. कित्याक तुमी ताका उडोवन वतात. तूं तेच कर, म्हाका मिस्तेर म्हणूंक येना, तूं कर. आनी तो फुडाकार घेता. कित्याक ताकाय जाय फुडाकार घेतलोलो, पूण आपली कार्य आपलो वावर पयलो करूंक गरजेचो. आमी जायती भोंवडी भाव दिला तो वावर करूंक आमी सोदिना. दुसऱ्यो वस्तू ताका पयलीं आग्राता बोट घालता. जिवीत आमचे भाशेन तुमी संवसाराचे न्हय अशें आमकां जेजू म्हणटा. हांवें तुमकां संवसारांतले वेंचून काडल्यात आनी कितें सांगता, म्हजें उतर तुमी वचून दुसऱ्यांक करचें. जाणें म्हाका पाठयला ताका ती वळखो ना जाल्यार तुमकांय ती वळखुची ना. बाबा भयणीनो, कितलीं वर्सां तुमकां बरे तरेन तुमचें जिवीत न्हवसरूंक आमी वावुरता. बरे तरेन तुमचें जिवीत मांडून हाडून वस्तू सांगता. विचार करात, तुमी सगळीं जाणवायेन भरलेलीं म्हूण आमी जाणा. आनी म्हणिना तुमी पास्ट, तुमी नोकळो, तुमी इग्नरंट ना. बरी शिकलेली मनशां, बरी जाणवाय तुमकां आसा. पूण दुसरो तुमकां केन्नाय जाणवाय दिता, ती जाणवाय तुमी घेवची. दुसरो तो तुमकां केन्नाय करेक्ट करता, ते करेक्शनान तुमी चलची. दुसरो तो तुमकां वाट दाखोवंक सोदता, ती वाट बरी आसा जाल्यार मानून घेवची. आयचे दिसा आमकां जेजू सांगता ती उतरां आमी खोलायेन घेवया. मीस बेश्टेच आयकुची न्हय, ते जिवितान जियोया. आमच्या जिवितान ते मानून घेवया. आनी देवाचें उतर दर दिसा आमचें जिवीत बदलूंक आमकां उलो मारता जाल्यार आमकां कितें भाशेन ह्याच देवाच्या उतरा परतून जीव खूब आनी बरो मानता. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तुझ्या कुटुंबाचें बलिदान दोळ्यायेन मानून घे. तुवें आमकां फावो केल्या ती देणी आमी ओगलायना जावच्याक आनी सासणाच्या सुखाक आमी सलामती पावच्याक आमकां तुज्या भुरग्यांक सदांच राखून दवर.
आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या पडवी आमेन. सर्वेस्पूत तुमची सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया आमी सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पुराक आमच्या देवाक दिन वाचुया अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पुरा पवित्र बापा सूर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो तिचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण उदी करून ह्या उत्तम काळात तुजे महिनेची किती आनी वाखाणी व्हडत्या दबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकाची बोली आमची खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा तोच आमचो शांती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता एकदां बरी जावन मारलो आनी तो मरो ना पूण सासणाक आसा जिवो देखून पासकाच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सूर धरपाक निरंतरी गायतात तुजे तुका पवित्र पवित्र तलवारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार पडल्या तुज्या वैभवान पूण सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नांव येता ताका सोय पूण सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सूर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कुश्ट मरून सुसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर तुमची दिसपुरी जेवण जातूच तांणी कास घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी सोमेस घेयात आनी आंतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराचे हे रगत पातकाचे भोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत ते वारोतले हे म्हज्या उगडासा पुरात भावार्थाचो गोडपोर गोटुया तुज्या कुर्सानी जीवन वरवी तुवें आमकां सोडली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मोदनाचो आनी पुनू शिवणपणाचो आमी गोगतेपणी ग्रास करता हो जिविताचो उदो आनी सरपणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेतल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करून आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखी पृथ्वीचेर दिसता जाल्यार तुजे पवित्र सभेचो ग्रास कर आनी दियो आमच्या पाप साहेबाक फिलिपल्यारी आमच्या बिस्पी साहेबाक सिमाव आमच्या आदारी बिस्पाक ही सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रती मोगान वाड पुनव शिवणपणाचो होमोसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबाबुडीची काकूर तांकां तुजी सागुतीक मेल्ल्या समेस्ता तुजें पूर जरीत मुखामोल करूंक फावो कर आमा समेस्तांची इवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता आंकवार मरी देवाची माई सांगाती तिचो उती भाग्योन सुसे भाग्योन दोता आनी सूर काळी तुका मानवल्यार त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटोनी तांचे सांगाता तुजी मोय म्हाका आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससना आमच्या सुरवणाऱ्याची आज्ञा मनात धरून जेजू शिकवलेले
प्रार्थून प्रीत घेऊन सगळी बरोबर म्हणूया. आमच्या आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज्य येवं, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संसारात जावं. आमचो दिसपत्र आज आमकां आनी आमी आमचे चुकलेल्या मोक्षिता तशी आमची पातकां वगोस आनी आमकां फाटीं पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत समोस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी भरोशा वापरयता. आमकां तुजे उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन मृतांक मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसगा जे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जियेताय राजपूत चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सव्या आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दी. देवाचे संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली. शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगली आमी सुभागी. आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता. हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता. आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. आमकां
ताचे प्रमाणीतपण आमकां ताचो कुरीस ताचे पुनर्जीवीत जेजू पासत सगळे कबूल आसा खुशाल आसा ताचे मुखार दुसरे सगोद म्हाका नुकसान वशीक म्हणटा आमकां पुरो जेजू ताचे प्रमाणीतपण आमकां ताचो कुरीस ताचे पुनर्जीवीत आमकां पुरो जेजू ताचे प्रमाणीतपण आमकां ताचो कुरीस ताचे पुनर्जीवीत प्रार्थया भोव मोगाळ बापा दोळ्यान तुवें आमची सोडवून केली तो दोळ्यान आमकां सदांच सांबाळ तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली तशेंच ताच्या पुनर्जीवनपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश निरंतरी सांबाळ हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं बाबा भयणीनो चवथ आयदोची सगलीं जी तेस करतात ती फ्रांसीस एक दीस पर्यंत तुमकां तेस करूंक येवचो ना चवथ आयदोची तुमी तो तेस करूंक येता हांगासर आनी सगळे आपल्या वावर सोडून दितात म्हणटच तुमी करतात जाल्यार हें देवस्थान बरे तरेन आनी बऱ्या मनान करचें तुमी ताका इनवॉल्व करतात आनी सगलो गडबड जाता मिसाच्या वेळार म्हणटच आयज तान चवथ आयदोची आनी शिरकावणी तुकाय फ्रांसीस तूं तेस करूंक वता वचून तुवें बसचें फकत आनी तुजें मागणें तुवें करचें तें बरी करून फाल्यां आमच्या फिरगोजेन किएन नुनीस आपलो पयलो कोमयाव घेता किरीत भाशेन ह्या भुरग्या पासत आमी मागुया देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक बातिजाद आनी पयलो कोमयाव तो घेता देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागतना फाल्यां लोकलोकीत मोतया आमची म्युजीक एकेडमी किरीत भाशेन आपलें प्रदर्शन रेजिना मंदी हांगासर करता सांजेच्या 5 वरांचेर सगल्यांक तुमकां आमंत्रण आसा तशेंच सकाळचें दिनवासतेचें बलिदान तुमचे खातीर फिरगोजकारां खातीर आमी भेटयतले 8:30 वाजता सगल्यांनी तुमी येवचें आनी तुमकां तर दिसता पातकुरा खातीर आमी देवाक दिनवासूंक जाय जाल्यार ह्या मिसाच्या बलिदानांत तुमी वांटो घेवचो सर्वेस्पोत तुमचे सवे आसूं आनी सूर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक वचून ह्या क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा काळून घेवया F20 पेज नंबर 95 F20 संसार सोंपोपर्यान तुमचे संगाती आसा संसार सोंपोपर्यान तुमचे संगाती आसा बापान म्हाका धाडला तसो तुमकां धाडटा
देसा देसा सगळ्यांक मोशे कोबाय जाया संसार सोंपोपर्यंत तुमचे संगाती नाव आसा संसार सोंपोपर्यंत तुमचे संगाती नाव आसा